Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. मकाबेवांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी तांची एक पातकी कोंबरी उपजली आनी ही कोंबरी म्हणल्यार आंतिओक एपिफान, आंतिओक राजाचो पूत. एकदां ताका रोमाक कैदी करून व्हेल्लो. ग्रीक राजवटकेच्या 137व्या वर्सा तो गादयेर चडलो. ह्या समयार इस्रायेलांत शास्त्र समूर्त सांडलोले थोडे जण उपजले आनी जायत्यांक तांणी फुसलायली अशें म्हणून, चल या आमच्या शेजारच्या अनुभवार्थ्यांकडेन एक करार करुया, कित्याक तांचे सोरशिलीं आमी कोडसरल्यांत तेतून थावन आमचेर खूब विघ्नां आयल्यांत. ही सूचना तांकां मानली आनी लोकां मदले उर्बेन भरलोले कांय जाण राजाक मेळूंक गेले. अनुभवार्थ्यांचो चाली रिती पाळूंक राजान तांकां रोजा दिली आनी अनुभवार्थ्यांचे चाली प्रमाणे तांणी जेरुसलेमांत एक खेळां रोंग बांदलो. सुनोतीचे दाग काडून उडयले आनी खुशेन वायटाचे चाकोर जावन अनुभवार्थ्यांचे सत्तेखाल रावंक तांणी पवित्र करार सोडून दिलो. आपापल्यो रिती सोडून सगळीं एक परजा जावची म्हूण राजान आख्या आपल्या राज्यांत एक परगोटणी जाहीर केली. सगळ्या अनुभवार्थ्यांनी ही परगोटणी मानून घेतली. जायत्या इस्रायेलांनी तांचो धर्म मानून घेतलो. कुडयां देवांक योद्न भेटयले आनी सोनवार भोसडायलो. किसलेव म्हयन्याच्या 15व्या दिसा 145व्या वर्सा वेदीचेर निसणटणांचो कांटाळो उबारलो. जुदाच्या भोंवतणच्या शारांनी वेदी बांदल्यो. घरांच्या दारांशी आनी रस्त्यांचेर धूप भेटयलो. समूर्तीचीं पुस्तकां सांपडटात तितलेय ते पिंजताले आनी उज्यांत घालताले. कोणाय लागीं समूर्तीच्या पुस्तकाची प्रती आसली जाल्यार ती समूर्त पाळता म्हूण गोमलें जाल्यार राजाचे परगोटणे प्रमाणे ताका मोरणाचें फर्मोण पडटालें. तरी इस्रायेलांत जायतीं जाणां थीर रावलीं आनी मेळ्ळें जेवण जेविना जावंक तीं घोट रावलीं. असलें मेळ्ळें जेवण जेवून भोसडोवचे सुवातेर आनी पवित्र करार भोसडोवचे सुवातेर तीं मोरूंक कबूल आसलीं आनी तांकां जिवेशीं मारलीं. इस्रायेलाचेर खोर क्रोध देंवलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब तुज्या मोगा खातीर सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय. पातकी मनीस तुजी समूर्त सोडून दितात देखून म्हाका कांटाळो भोगता. पातकी मनीस म्हजे भोंवतणी फास मांडटात. तरी आसतना हांव तुजी समूर्त विसरोना. जबाब तुज्या मोगा खातीर सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय. मनशांचे जबरदस्तींतलो म्हाका सोडय आनी तुजे कायदे हांव पाळतलों. म्हाका दोगद दितात ते नश्टे लागीं सरतात. तुजी समूर्त तांणी सांडल्या. जबाब
तुझ्या मोगा खातीर सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय. तुझे नेम मांडून घेनांत देखून पातक्यांक सोडवण मेळना. समोर्थ मोडतात तांकां पळोवन म्हाका कांटाळो येता. तुझे उतर ते पाळिनात. जबाब, तुझ्या मोगा खातीर सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय. उद्गार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. सोमी म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू जेरिक्या लागीं पावता आसतना कोण एकलो कुड्डो रस्त्याचे देगेर पिकेक बसून आसलो. खूब लोक तेवशिल्ल्यान वेता ताचो आवाज आयकून तें कितें गाय म्हूण ताणें विचारलें. नाजरेतकार जेजू तेणें वेता म्हूण ताका सांगतोच तो आड्डून म्हणूंक लागलो, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कोर. आनी फुडें वेतालीं तांणी ओगो राव म्हूण ताका बोबाट केली. पूण ओदीकूच आड्डून तो म्हणत रावलो, दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कोर. जेजू थांबलो आनी ताका आपणाशी हाडूंक लावन तो लागीं सरतोच ताणें ताचे कडेन विचारलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका नव्यान नोदोर येशी कोर. जेजून ताका सांगलें, नव्यान नोदोर घे. तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. आनी रोखडीच ताका नोदोर आयली आनी देवाची स्तुस्त करीत तो ताचे फाटल्यान गेलो. आनी हें पळोवन सगळ्या लोकांन देवाक दिनवासलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ देवाक वाखाणलो. लूक 18:40-3. नियाळाक आधार. अहमदाबाद एअर इंडिया विमान भूंय पडून जायतीं जाणां सोंपलीं. पूण विश्वास कुमार रमेश हो एकटोच वांचवलो. तो दुखी आसलो, पूण ह्या आपल्या जिविताच्या देण्या खातीर ताणें देवाक वाखाणलो. एक कुड्डो रस्त्याचे देगेर भीक मागतना तो जेजूचो ताळो आयकता आनी आपल्याक बरो कोर म्हूण आड्डून जेजूक आपणाशी ओडून हाडटा. ताचो भावार्थ पळोवन जेजू ताका नोदोर येशी करता. आपल्या जिवितांत घडलोले मिलाग्री खातीर तो देवाक वाखाणटा. देवाक जाय आमी ताका दिनवासलोलो, कित्याक आमचे सोडवणे पासत ताणें जेजूक आमकां ओपून दिलो. देणी आनी बेसांव दिवन आमकां गिरेस्त केल्ल्या खातीर देवाक आर्गां दिवया. कोणाक आनी कित्याक दिनवाशी जावप? फामील, इश्ट मित्रां,
मनशां वायटांत वा बऱ्यांत सदांच आमच्या सांगाता आसतात. बुद्ध दिवपी शिक्षण आमकां मार्गदर्शन दितात. ह्या संवसाराक फुडो करूंक आमकां शिकयतात. अनवळखी मनशा वरवीं आमकां फायदो जाता. सैम, जेवण, उदक आनी वारें आमकां एक देणें. दुसऱ्याचे उपकार आठयता तेन्ना आमची खुशालकाय वाडटा आनी बरें करूंक उत्तेजन मेळटा. काकळतिवंत बापा, जसो तूं काकळतिवंत, आमी ह्या संवसारांत जियेतना सदांच आमकां काकळूत करूंक शिकय आनी तेच बराबर सदांच उपकारी मनाची जावन आमी तुका दिनवासूंक आमकां बऱ्या काळजा मनाची भुरगीं कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dear Baren Koro.